एम्पावरमेंट ऑफ वुमन हें आमी जेन्ना सगळ्यांक सांगतात, पूण ताजो खरो हेतू कितें आसता तर बायलांक एक स्ट्रेंथ दिवची, आनी ती स्ट्रेंथ कशी जेन्ना तांकां पयशे कमावपाची पळय वेळ येता तेन्ना तांकां प्लॅटफॉर्म जर मेळत जाल्यार ती खरीच एम्पावरमेंट अशें म्हणूं शकता. तरंग ही संस्था जी आसा आनी ह्या दोन भयणींनी आमच्या ही संस्था उबी केल्ली आसा. तर म्हाका दिसता हो एक बरो प्रयत्न आसा, बरो यत्न आसा, कित्याक हांगा आज आमी पळयल्या की बऱ्योचश्यो महिला हांगा आपापले हे घेवन आयिल्ले प्रॉडक्ट्स घेवन हांगा आयिल्ले आसा आनी तांकां हो एक संदी मेळिल्ली आसा की लोकां मुखार आपलो प्रॉडक्ट हांगा दाखोवपाचो. हातूंत 2-3 गोश्टी घडूं येता. एक म्हणजे जे पळय लोक येतात ते पळोवन आपले ते खरेदी करूंक शकतात. दुसरें म्हणजे हांगा ह्या वाठारांतले लोक जे पळय हे प्रॉडक्ट्स आपल्या हातून दवरतात दुकानां, तांकांय तांचे कडेन हे संपर्क साधूंक मेळटा आनी त्याच बरोबर आपल्या धंद्याचे पळय जें आसा तें फुडें व्हरपाक तांकां उपयोग जावंक शकता. तर ही सगळी संदी पळय दिवपाक तांणी पळय हो जो यत्न केला त्या बद्दल तांकां दोगांकूय अभिनंदन पयलीं, तांचें कौतूक. आनी तांणी अशे तरेचे पळय कार्यक्रम आसा ते सगळ्याक तांणी राबोवचे आनी तांकां सदांच यश मेळचें आनी त्याच बरोबर चडांत चड महिलांक ही संदी मेळची. आनी त्याच बरोबर म्हाका दिसता खुबशे महिलांक हांगा येवपाक शक्य जालें ना, तर तांणी हांचे कडल्यान ह्या संदीचो लाव घेवचो हाजे फुडेंय बी आनी स्वताचें कल्याण करूंक जाता. त्या बरोबर बाकीचे पळय जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांणी खुबशे हे प्रॉडक्ट तयार करतात ते, पूण तांकां जंय पळय मार्केट मेळना तांकां अशा संपर्कांतल्यान मार्केट मेळूंक शकता, तर तांणी हांचो लाव घेवचो. हांगासर एक्झिबिशन, दिवाळी स्पेशल एक्झिबिशन ऑर्गनायज केल्लें आसा. खूब खोशी भोगता. हें आमच्या 4थें एक्झिबिशन हांगासर पंचकेणी हॉटेलान जाल्लें आसा आनी हें एक्झिबिशन हांगासर 2 ते 6 तारीख पर्यंत आसतलें, 2 ऑक्टोबर ते 6 ऑक्टोबर पर्यंत. आयलो जे पळय हे घरांतल्यान बिजनस करता, जे स्मॉल स्केल हें आसा, यंग एंटरप्रिन्युअर्स आसा, तांकां तुमी येवन हांगा प्रोत्साहन दिवचें, मोटिवेट करचें, इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां तुमकां. कित्याक जेन्ना तुमी हांगा येतले आनी जेन्ना तुमी तांच्यो वस्तू पळयतले तेन्नाच तांकां कितें तरी अशें हें जातलें, म्हणजे मनांतल्यान खोशी भोगतली की आमी हें जें पळय एक्झिबिशन करता ती येवन तुमी लोक 4 लोक येतात आमचे पळोवपाक, ही सुद्दां एक व्हडली गजाल जावन आसा. कितें येता शॉपिंग करता ती सेकेंडरी पार्ट म्हणटा हांव, पूण जेन्ना येवन तुमी जेन्ना पळयतात आनी हें सुंदर आसा अशें म्हणटा तेन्ना तांकांय आमकांय बरें दिसता आनी तांकांय बरें दिसता. हांव रायबंदचे. पयलीं हांव गव्हर्मेंट सर्वंट, आतां हांव रिटायर. तेन्ना म्हाका हें खाण करपाची खूब आवड म्हणून हांव ही खाणां करता. हांव पयलीं पासून करतालें लोणचें, बाकीचीं खाणां. आतां म्हाका करीनशें दिसलें म्हणून हांवें एक्झिबिशनाक भाग घेतलो. पयलीं 2 एक्झिबिशनां केलीं, थंय म्हाका बरो रेस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आतां म्हणून हांवें आतां हांगा केलां दिवाळेचें स्पेशल म्हणून खाणां. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन हो खाणाचो लाभ घेवचो अशेंच. My brand is Gloir brand. It's Gloir by Malusha Dyes, and we deal with Western Indian clothes also. We deal with bridal gowns also, and we are participating for the first time in Tarang, which is very nice, very lovely. We are here for 5 days, and the exhibition is from 10 to 8. 2 October to 6 October. From 2nd October to 6th October.